म्हापशा फाटले विधानसभा इलेक्शनाक राविल्ली रामेश्वरी मोरजकारान 38 आमदारां आड हायकोर्टात गेल्या। डिलिमिटेशन, रिझर्वेशन आणि इलेक्शनाक खर्च करपाच्या मर्यादेचो विषय घेवन तिणे आता इलेक्शनाक हरकत घेतल्या। वेंचणूक आयोगान ही याचिका ग्राह धरपाकूच हरकत घेतल्या। याचिकेचेर 1 सप्टेंबराक सुनावणी जातली। याचिकादारान आयोगाच्या हरकतीक जाप दिवची म्हण हायकोर्टान सांगला। म्हापशा कित्याक कोण जाणा, सध्या इलेक्शनाची हवा सुरू जाल्या। फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाची गोवा स्वराज पार्टीची कॅन्डिडेट फेब्रुवारीत जाल्ले इलेक्शनाक हरकत घेवंक आता हायकोर्टात गेल्या। तिका पडिल्ली 103 मतां। रामेश्वरी मोरजकार आणि गौतम पेडणेकारान हायकोर्टात गोंयच्या सगळ्या आमदारांक पार्टी केल्या। विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाकूच तांणी चॅलेंज दिल्या। ती चॅलेंज खंयच्या आदारार ती पळयात। डिलिमिटेशन आणि मतदार संघांचे रिझर्वेशन, अर्ज छाननी करपाच्या दिसा मतदार याद्यांचे प्रकाशन, वेंचणूक प्रचाराचो खर्च 20 लाखां मेरेन वाडयल्लो। शुक्रारा अर्ज सुनावणेक आयलो तेन्ना वेंचणूक आयोगान याचिकेक हरकत घेतली। ज्या मतदारसंघांनी याचिकादारान वेंचणूकच लडोवंक ना थंय ताचो प्रत्यक्ष संबंध येना। ताका लागून याचिकादार बाकीच्या मतदारसंघांनी हरकत घेवंक शकना असो आर्ग्युमेंट वेंचणूक आयोगान घाला। वेंचणूक आयोगाच्या हरकतीची जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान मोरजकाराक सांगला। केस 1 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। प्लास्टीक बाटल्यांचो कोयर दिशी वाडटा। उपाय म्हण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान बायोक्रॅक्स मशीनां इन्स्टॉल करप सुरू केला। सरकारान पयले मशीन मडगांव रवींद्र भवनात घाला। ह्या मशीनात पेट बाटली घालून ताचो श्रेडिंग करून चुराडो जाता। स्वच्छ भारत मोहिमेक ह्या मशीनाचो हातभार लागतलो। सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो बाटल्यो आणि प्लास्टीक कोयराचो नितळ गोंय स्वच्छ भारत मोहिमेंत मोठी अडचण। ह्यो बाटल्यो मेळटा थंय उडयल्यो काय त्यो एकठांय करपय कठीण। बाटल्यांचो कोयर जावचो न्ही म्हूण वापरिल्ल्या बाटल्यांचो पिठो करपाक सरकारान बायोक्रॅक्स मशीन हाडला। पयले मशीन मडगांव रवींद्र भवनात इन्स्टॉल केला। म्हाका दिसता हो एक फुडाकार गोंय सरकारान घेतला स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत की जंय जंय ही प्लास्टीक वेस्ट जाता पळय ती कंट्रोला हाडपा खातीर आनी तांणी पयलीं सिलेक्शन रवींद्र भवनाचें केलें। हाजे खातीर हांव गोंय सरकाराचें सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी जे खातें आसा ताका देव बरो करूं म्हणटा। आनी हाजे मुखार हें मशीन हांगा इन्स्टॉल केल्ल्यान रवींद्र भवनाचो जो परिसर आसा तो थोडी प्रमाणात तरी आनीक चड निवळ दवरपाक आमी सक्सेसफूल जातले अशी आस्त हांव बाळगितां। सगळ्या रवींद्र भवनाक येवपी लोकां लागीं मागता की तांणी ह्या मशिनाचो पुरेपूर वापर करचो। हांगा ते बाटली उडयनासतना हाजे नंतर तांणी कॅन्टिना लागून जे आमी हें जें मशीन इन्स्टॉल केलां तातूंत भितर तांच्यो पेट बॉटल्स डिस्पोज करच्यो अशी मागणी हांव तांचे कडेन करतां। बायोक्रॅक्स मशिनाचो लोकांनी चडांत चड उपेग करचो। बाटल्यो मशिनांतच घालच्यो म्हूण चेअरमॅन प्रशांत उलयला। सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी खात्यान अशी मशिनां गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी घालपाचो प्लान केला। तशें जाल्यार प्लास्टीक कोयराचेर कांय प्रमाणात तरी कंट्रोल येतलो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेवया एक ब्रेक।